गोय राजभास कायद्याक आव्हान दिवपी रीट अर्ज मराठीचो वावुरपी रामनाथ ग नायकान हायकोर्टात केला। वर्स 1987 गोय दमण आनी दीव संघ प्रदेश आशिल्लो, त्या खातीर राजभाषा कायदो करपाचो अधिकार गोय विधानसभेक नाशिल्लो असो दावो अर्जदारान हायकोर्टात केला। रोमी कोंकणी आनी मराठी काबार करपाचो यत्नय सरकारान चलयला असो दावो ह्या अर्जांत आसा। मराठी राजभाषेचो प्रश्न परत कोर्टात पावला। मराठी राजभाषा जावची म्हूण फाटली 20 वर्सां वावुरपी रामनाथ गजा नायकान गोय राजभाषा कायद्याक हायकोर्टात आव्हान दिला। हाच विषय घेऊन मी 20 वर्षे आहे आणि आता मला पर्याय नाही म्हणून न्यायालयाकडे धाव घेतलेली आहे। त्यामध्ये स्पष्ट शेवटी मागणी केलेली आहे, तो कायदाच रद्दबादल करावा आणि मग राज्यानं आपला कायदा करावा। रोमीवर तर प्रचंड अन्याय झालेला आहे, इतकं त्यांची फसवणूक झालेली आहे। सुदैवानं तेही आज जागे आलेले आहे आणि त्यामुळं कदाचित माझं मानसिक बळही वाढलं असेल। रामनाथ गजा नायकान हायकोर्टात केल्ल्या अर्जाक मराठी राजभाषा आंदोलनान तेको दिला। गोय राजभाषा कायदो भारतीय घटनेच्या विरुद्ध असा असो दावो अर्जदारान केला। जो कायदा जो आहे ना, तो भारतीय संविधानाच्या कलम 13 नुसार हे संविधानाच्या विरोधात आहे आणि तेच नेमकं या पिटिशनमध्ये सांगितलेलं आहे। त्यामुळे हा कायदा जो आहे एकंदर रद्द करावा आणि ह्या कायद्यानुसार, या चुकीच्या कायद्यानुसार आणि कटकारस्थान करून केलेल्या कायद्यानुसार आजपर्यंत सरकारने जे जे निर्णय घेतलेले आहे ते सर्व निर्णय जे आहेत ना ते सरकारने मागे घ्यावे अशी त्यांची जी मागणी आहे, त्यांच्या मागणीला आम्ही पाठिंबा देतो। इतले मजगतीं दालगादो कोंकणी अकादमीन खासा बसकेत प्राथमीक पावण्यार रोमी कोंकणीन शिकपाचो पर्याय दवरचो अशी मागणी केल्या। हे विशीं सरकाराक निवेदन दिवपाचे तांणी थारायला। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। सरकारान आमोण्या विर्डी पुलाचो बुन्यादी फातर घालो, मात पुलाक जमीन गेल्ल्या चडशा लोकांक अजून जमनीची भरपाय मेळूंक ना। बोटार मेजपा इतल्या कांय लोकांक सरकारान 30 ते 35 रुपया चौखण मिटराच्या प्रेसान लुकसाण भरपाय दिल्या। सरकारान लोकांक फटयले म्हूण जमीन गेल्ल्या लोकांचो आरोप। लोक प्रेस वाडोवन मागतात। सांखळे मतदारसंघातल्या आमोणा आनी विर्डी गांवांक जोडपा खातीर पूल जाता। पुलाचो बुन्यादी फातर मुख्यमंत्र्यान आयतारा दसऱ्याक बसयलो। फेरी बोटींच्यान हेवटेनच्यान तेवटेन वचप ह्या आजच्या जगान आनी इतल्यो गाडी येतकच हे अत्यंत त्रासदायक जाता। ही गजाल आमकां कल्पना आसल्यामुळे आमी हो पूल करपाक घेतलेले आसा। सगळे कडेन टोटली 9 काय 10 पूल आता येणाऱ्या दिसा भितर ह्यातले ओपन जातले। सरकारान ह्या प्रकल्पा खातीर 70,800 चौखण मिटर जमीन घेतल्या। जमनीचो मार्केट प्रेस चौखण मिटराक 3,500 रुपया जाता। ह्या पुला खातीर आमोण्या आनी विर्डीच्या 127 जाणांच्यो जमनी गेल्यात। जमीन गेल्ल्यांक चौखण मिटराक 30 ते 35 रुपया प्रेस दिला। 127 फामिली धरल्यार जमनीचेर वट्ट खर्च सुमार 64 लाख जाता, पूण जमीन गेल्ल्यांक 15 लाखच मेळ्ळ्यात। पुलाचो बुन्यादी फातर बसोवपाचे कार्यावळीन कांय जमीन गेल्ल्यांचो भोवमान केलो। भोवमान आमकां नाका, आमकां मार्केट प्रेसान जमनीचेर भरपाय जाय अशें लोक मागतात। जी रेट ह्या आमच्या जमनी खातीर दिता त्याच्या बद्दल ह्या सरकाराक, खंयच्या सरकाराक, जर काँग्रेस असो BJP असो, खंयचे सरकार असो, पण ह्या सरकाराक कसलेच पडलेले ना। 4,700 स्क्वेअर मिटर माझ्या बापायची गेल्ली आहे प्रॉपर्टी, पण त्याच्या बद्दल एक म्हणजे 30 रुपया ते 30 रुपयांनी रेट दिला। 1,30,000 1,30,000 रुपया दिल्ले आसा ह्या जाग्याचे। 4,700 स्क्वेअर मिटर घेतलेले आसा गव्हर्मेंटान आणि जर आता मार्केट व्हॅल्यू आसा जाल्यार 3,500 आसा, तर जवळ जवळ 1,20,00,000 ह्या लँडाचे आमच्या गावंक शकता आमकां, पण आयज गव्हर्मेंटान आमकां 1,20,000 दिल्ले आसा। खुबशी लोकांची प्रॉपर्टी अशी आहा की डिस्प्युटेड प्रॉपर्टी आहा जी आज्या पणजाच्या नांवार आसा आणि ती ताका लागून जी फॉर्मेलिटी आहा ती गव्हर्मेंटान ऑन द पेपर न्हू जाल्यार ऑन द जागेर येवन ते सगळे पळोवचें। 2007 सावन हे लोक हक्का खातीर झगडटात। सरकाराक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक तांणी निवेदनां दिवन जाली, मात कोणूच काना मनार घेवंक तयार ना। उदय परब, प्रुडंटा खातीर। भुरग्यांक वेगवेगळ्या विशयांचेर म्हायतीची पुस्तकां मेळची म्हूण सरकाराचो यत्न चल्ला। बांबोळे लायब्ररी उबारपाचो विचार मुख्यमंत्री पर्रेकारान उक्तायला। ही म्हायती इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंटेड वा CD वरवीं मेळची अशेंय मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलें। कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सांत मुष्टिफंड स्कुलाचो बुन्यादी फातर बसयले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। आतां मेरेन पणजेचे हेडगेवार, रॉझरी आनी मुष्टिफंड हे 3 स्कुलांनी थंय बुन्यादी घाल्यात। ह्या सायडीक खंय तरी फायनलायज जावंक ना। जमनीचे हे पळोवन कंडिशन पळोवन लायब्ररी
लेटेस्ट एज्युकेशनल बेस्ड लायब्ररी, शिक्षणाचेर ज्ञानाचेर एक 5-10 लाख पुस्तकां कलेक्ट करूया 5 वर्सां. म्हणजे त्या लायब्ररी कडेन बोट दाखोवन हांव 5-10 म्हणटा कारण हांव ज्या संस्थेंतल्यान शिकलो IIT, त्या संस्थेन जेन्ना हांव 1973 जॉयन जाल्लो त्या वेळार 3-4 लाख पुस्तकां आशिल्लीं. तशा प्रकारची लायब्ररी आता म्हाका दिसता 10 लाख पुस्तकां बी आसूंक जाय. शिक्षणाच्या मळाचेर कसलोय विशय काडलो जाल्यार जशें इंटरनेटाचेर सगळी म्हायती मेळटा ती थंय मेळटली, तशी पुस्तक सुद्दां त्या विशया वयले सगळे कंप्लीट थंय उपलब्ध आसूंक जाय. एक तरी ई प्लॅटफॉर्माचेर ना जाल्यार फिजिकल प्रिंटेड फॉर्मात नाल्यार CD फॉर्मात ही एक थंय वेवस्था. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.